मडगाव पेल्ल्या फुटपाथार सिवरेज विभागान चेंबर उक्तो सोडला। फुटपाथार कितलोसोच लोक चलता, कुशीक वीज ट्रान्सफॉर्मर आसा, ते भायर झाडां झोपां वाडल्यान उक्तो चेंबर दिश्टी पडना। लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला। चेंबरात पडून कोणाचो बळी वच्चे आदी चेंबर धापात थळाव्यांनी मागला। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज तुमकां आमी दाखयतात पेल्या हांगा जे सिवरेज डिपार्टमेंटान जो चेंबर आसा, ह्या चेंबर हो ओपन असले कारणान कितली लोकांक फाल्यां त्रास जातले हे आमी तुमकां दाखयतात। हो जो चेंबर आसा हो सिवरेज डिपार्टमेंटाचो आनी हो ओपन दवरले कडेन आसा। हांगा हेजे कुशीक लायटीचो ट्रान्सफॉर्मर आसा, हांगा वॉकिंग एक ट्रॅक आसा, हांगा फुटपाथ आसा आनी ह्याचेर ह्या फुटपाथी वयल्यान लोक हांगा वॉकिंग करतात। आनी येदाकती जर वायट कितें जर जायत जाल्यार ह्या हितू चेंबरा भितर पडटले आनीक व्हडली कॅज्युअलिटी जावपाक शकता। हांगा रातीन लायटीमॅन जे आसात हे लायट सारके करपाक येता, कित्याक तेजे कुशीक ट्रान्सफॉर्मर आसा आनी ते जर चुकून जर ह्या चेंबरा भितर पडले जाल्यार हांगा मोठो आघात जातलो। म्हणूनच गांवच्या लोकांनी मागले कडेन आसा की हो बेगीच्या बेगीन चेंबर हेणी धापचो आनीक रिलीफ दिवचे म्हणून, कित्याक हांगा जे ह्या फुटपाथी वयल्यान लोक चलत वयतात, गोरवांय वयतात आनीक तुगेले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे मनीस आसात हे सदांच हांगा येतात। हांगा हो हेजेर तण वाडले कारणान ही झाडां वाडली कारणान कांय कळना। म्हणून लोकांनी एक अपील केले कडेन आसा की सिवरेज डिपार्टमेंटा बेगीच्या बेगीन हो जो चेंबर आसा हो पुरोवचो आनी बंद करचो, पॅक करचो म्हणून। बरं, आनी सिवरेजी चेंबर तो ओपन उरला, कितें दिसता तुका, कितें जाय तो म्हणून? होय, हे मरे हांव जायत पाट तुजी नोदरे मुखार हाडपाक वतालो, कित्याक हांव हिंग जायत पाट थांबवता आनी हांवूय बी हांगा कुशीन केन्ना मुतून जाता जाल्यार रातचो मुतपा वयता। सो हांवें नोटीस केलो तो सिवरेजी चेंबर जो आसा ताचे धाकणें ना, तो ओपन आसा। आतां हे वाटेन जायत जनवरां वयता, एक जनवार तातूंत पडलें जाल्यार बरें आसा, पूण हांव म्हणटा कितें फाल्यां कोणूय एक मनीस हांगा मुतपा आयल्लो, एक भुरगो हांगा कितें करपा लागून तागे बोल झाडां पड म्हूण तो बोल हाडपाक गेल्लो आनी चुकून जर तो त्या चेंबराक पडलो जाल्यार तो गेलो काबार, जाल्यार हेजे वयर कितें तरी गव्हर्मेंटान इमिडिएट एक्शन घेवपाक जाय। बाबा हाजे धापणे आशिल्ले ते कोण खंय वयले, कोण काडले, कित्याक लागून काडले, रिप्लेस केलो ना आनी धापलेले काय ना म्हूण तें पळोवपाक पडटा। धापलेले काय ना म्हूण ती पयलीं खबर ना, काय अशें ओपन आशिल्ले ते म्हजे नदरे मुखार ते आतां गेला। पूण हांव गव्हर्मेंटा म्हूण ना, पूण हांगा कितें ऑथॉरिटी आसते, जावं ती PWD जावं पंचायत सिवरेज डिपार्टमेंट हो कोण असते ते ऑथॉरिटीन एक्शन घेवन ती गव्हर्मेंटाक सांगपा जाय। गव्हर्मेंट ताबडतोब मागीर एक्शन घेतलो की घेवपा आसते, पूण अशें ओपन दवरप न्हू हे सिवरेजी। जर इतले होणा जर कोण पडलो जाल्यार तो मनीस भुरगो मरतलो। त्या खातीर मातशी हांव प्लीज एक रिक्वेस्ट आसा म्हागेले की हाजी कोण पळय ऑथॉरिटी आसा तेणी हे बंद करचें म्हणून। रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस दे शूड इमिडिएटली टेक एक्शन एंड क्लोज दीस सिवरेज चेंबर। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, नितीक्षा गांवकार आनी शिवानी सांगेलकार।